क्रिस्ताची शांती तुमकां मोगाचनो. आमी जेवचें जेवण देवानच आमकां दिल्लें उदार दान. जेवणांत नियंत्रण सांबाळचे विशयांत आज शिकया. सबारपोटी आमी गरजेच्या केसडीत जेवता आनी ताचो आड परिणाम भोगता. दैहीक रितीन मात्र न्ही, मानसीक रितीनय आड परिणाम भोगता आनी गुन्यांवाच्या चिंतपान जियेता. तेन्ना आमी जेवतना खुशये मनान जेवच्या बदलाक उदासपणान आमी जेवता. देखून आज आमी जेवणांत नियंत्रण सांबाळचें भोव गरजेचें. देवाचें उतर म्हणटा म्हणण्यो पुस्तकांत चॅप्टर 25 वर्स 16, तुका मोव मेळत जाल्यार जाय तितलें मात्र खा, नातर पोट भरून तूं वंशी. वय आसतावन आमी जेवतना जाय तितलें मात्र जेवया आनी भलायकेचें जिवीत जियेवया. जेजूच्या नांवान आमेन.